नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. यशस्वीपणान फ्रांस भेट सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावले वॉशिंग्टनात. भारतीय समुदायान दिलो उर्बेभरीत येवकार. लोकसभा आणि राज्यसभेन वक्फ दुरुस्ती मंडळावेलो संसदीय अहवाल जालो सादर. विरोधी वांगड्यांनी केलो सभात्याग. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयकर विधेयक 2025 केले लोकसभेन सादर. खंयच्याच खात्याची तरतूद उणी करूंक ना केले स्पश्टीकरण. केंद्रीय अदमास पत्रकाक लागून गोंयचे नुस्तेमाल, ल्हान उद्देजक, शेतकार आनी पर्यटनाक निमूद आशिल्ले वेवसायीक हांका जातलो लाव. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी पत्रकार परिशदेंत उक्तायला मत. गोंय सरकारान भौशीक बांदकाम खात्याचे विभाजन करून खासा उदका पुरवण खाते निर्माण करपाचो घेतला निर्णय. मुखेलमंत्र्यांनी केली घोषणा. आता खबरो विस्तारान. फ्रांसाची भेट यशस्वीपणान करून 2 दिसांच्या भेटे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंग्टनात पावल्यात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेट घेवपाचे आसात. हे भेटेन दोन्ही फुडाऱ्यांमदी धोरणात्मक सहकार्याचेर चर्चा जातली. भारत आणि अमेरिका दोनूय एकामेकांमदी सहकार्याची वाड करपा खातीर उत्सुक आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अमेरिकेच्यो नवनियुक्त राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गेबार्ड हांची भेट घेतली. ह्या वेळार भारत अमेरिका इश्टागतीच्या वेगवेगळ्या मळांचेर भासाभास जाली. आतंकवादा आड कारवाय, सायबर सुरक्षा ह्याच वांगडा गुप्तचर माहितीच्या विशयाचेर प्रधानमंत्र्यांनी तुलसी गेबार्ड हांच्या वांगडा भासाभास केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेन वॉशिंग्टन DC हांगा पावतकर ब्लॅर हाऊसाच्या भायर अमेरिकेंतल्या भारतीय समुदायान तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. शिंयाळ्यांतल्या खर थंडेत लेगीत भारतीयांकडल्यान मेळिल्ल्या येवकारा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी उपकार आठयल्यात. कांय भारतीयांनी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटे खातीर खोस उक्तायली. सबका मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के. सबसे एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए हैं. हमें उनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई. इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने. मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया. अच्छा लगा मोदी जी से हाथ मिलाया. मोदी जी ने बहुत खुश हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्या वेळार विदेश भोंवडेर वतात तेन्ना थंयच्या मानेस्तांक भारतीय कलाकृती भेट म्हणून दितात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या फ्रांस भोंवडेर फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांका डोकरा प्रकारची कलाकृती भेट दिली. डोकरा ही छत्तीसगडातली पारंपारिक आदिवासी कला आसा आणि मेण तंत्राचो वापर करून धातूची कलाकृती तयार करतात. फ्रांसाच्यो पयल्यो बायल नागरीक अध्यक्ष मॅक्रोन हांची घरकान्न हिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुलां आणि मोराची आकृती आशिल्लो आरसो भेट दिला. राजस्थानाच्या परंपरेंतल्यान चांदी वापरून हो आरसो तयार केला. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष JD व्हेन्स हांची चली मिराबेल रोज हिका प्रधानमंत्र्यांनी लाकडी वर्णमाला आणि तांच्या भुरग्यांक लाकडाची खेळणी भेट म्हणून दिल्या. संसदीय अदमासपत्रिके अधिवेशनाच्या पहिल्या पावंड्याचो आयज निमणो दीस. आयज कामकाज सुरू जातकच लोकसभेन वक्फ दुरुस्ती विधेयका संदर्भात सभाघराच्या जोड संसदीय अहवालाचेर विरोधी फुडाऱ्यांनी बोवाळ करून लोकसभेच्या कामकाजान आडमेळी हाडल्यो. JPC समितीन विरोधकांची मतां काडून उडयल्यात अशी हरकत विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी उपस्थित करून JPC अहवाल बनावट आशिल्ल्याचो आरोप केलो. वक्फ बोर्ड की JPC की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में
अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन जो सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है? मजगती संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी मल्लिकार्जुन खरगे हांचो आरोप भायर मारला। विरोधी फुडारी जनतेची दिशाभूल करता अशें तांणी म्हळें। अपने रिपोर्ट का विरोध कर रही है, कितना ये अफसोस की बात है सर। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज आयकर विधेयक 2025 लोकसभेत सादर केले। हे विधेयक सादर करतना तांणी आपल्या अदमासपत्रिकीय उलोवपांतलो संदर्भ दिवन ह्या विधेयकाविशीं अदीक माहिती सभाघरांत दिली। With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. वर्सुकी अदमासपत्रकाक खंयच्याच खात्याची आर्थिक तरतूद उणी करूंक ना अशें स्पश्टीकरण निर्मला सीतारामन हांणी केलें। From 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premachandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावेल्यान राज्यसभेत लेगीत विरोधकांनी बोवाळ घातलो आणि कामकाज आडावन धरपाचो यत्न केलो। ताचे पयलीं सभाघरांत राष्ट्रपतींच्या संदेशाचे वाचन सुरू आसतना विरोधकांनी गोंधळ दवरिल्ल्यान राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप विरोधकांची कान उघडणी केली। विरोधकांनी आपल्या वर्तणुकेत सभ्यता दाखोवची अशें आव्हान अध्यक्ष धनखड हांणी केलें। सभाघराचे कामकाज सरकारान रेटून धरिल्ल्या कारणान विरोधकांनी अखेर राज्यत्याग केलो। संसदेच्या जोड सभाघरांत तयार केल्ले वक्फ सुधारणा विधेयकाचो नियाळ आयज समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी सभाघरांत मांडलो। संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पर बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो या नियाळाचे समर्थन करपी जाप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आणि सभागृह विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसद उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं।
ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। खबरापत्रांत आता घेऊ एक लहानसं विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 11:30, सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय अदमास पत्रकान केल्ल्या तजवीजेक लागून गोंयचे नुस्तेमार, ल्हान उद्देजक, शेतकार तशेंच पर्यटन मळावेले वेवसायीक हांकां बरो लाभ जातलो अशें केंद्रीय उद्देग आनी वेपार राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी म्हळां। पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हजर आशिल्ले। अदमास पत्रकान MSME वाठाराक रिणाची मर्यादा 10 कोटी रुपया मेरेन गोंयांतल्या सगळ्या उद्देजकांक लाभ जातलो अशें जितेंद्र प्रसाद हांणी म्हळें। Farmers and the fishermen, they can take benefit. Dairy farmers can take benefit. Loan limit has been enhanced from 3 lakhs to 5 lakhs under the modified interest subvention scheme. This is another very beneficial scheme जो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। हमारा क्रेडिट देने के लिए भी माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को 10 करोड़, लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years। मैं सब पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल, उनके लिए हेल्थ केयर, जन आरोग्य योजना, ये सब करीब 1 करोड़ हमारे जो पार्ट टाइम गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए है। 650 कोटी रुपया खर्च करून बांदकाम सुरू आशिल्लो पर्वरेचो उड्डाण पूल वेळेच्या पयलीं फुडल्या 4 म्हयन्याच्या काळान पुराय जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या पुलाचें 70% काम पुराय जालां अशें तांणी म्हळें। फुडल्या 50 वर्सांत गोंयांत एक नवो पूल बांदपाची गरज पडची ना अशें तांणी म्हळें। पर्वरेक काल आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत ते उलयताले। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, डबल इंजिनचे सरकार, हे विकसित भारत मोदीजीचे स्वप्न फुडल्या 25 वर्सांचे विजन तयार करता आणि ते विजन इम्प्लिमेंट करपाचें काम करता। आमचेय सरकार त्याच धर्तीचेर विकसित गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन रेडी करता, ताज्या खातीर फाउंडेशन आनी एक्झिक्युशन करता। खंयसरूच आमी जशें म्हणटा स्वार्था खातीर राजकारण करपाचें ना। आमकां देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय आमी म्हणून लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करप हो आमचो ध्यास आसा। आणि त्याच धर्तीचेर म्हणजे तुम्ही जर कंपॅरिजन केल्या वर्साचो गोंयचो विकास
तुमच्या लक्षात येतलो आणि फाटल्या 50 वर्सांचो गोंयचो विकास तुमच्या लक्षात येतलो। या 10 वर्सांक जो आम्ही विकास केला वो फुडल्या 25 वर्सांचे विजन मुखार दवरून केला। म्हणजे जवळपास आम्ही जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आता रेडी करता फुडले 100 वर्सां तरी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची गरज ना। जसो आम्ही पर्वरीचो फ्लायओव्हर बांधता आणि जुवारी पूल बांधलो म्हणजे पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत उरलेलोय रोड आम्ही कनेक्ट करता। फुडली 100 वर्सां म्हणजे हाजी कशाच पद्धतीचे आनी कितलेय जरी ट्राफिक जाले जाल्यार आनी रस्तो म्हणजे हायवे नॅशनल हायवेनी करपाचो गरज लागची ना। गोंय सरकारान भौशीक बांदकाम करून पिवोवपा उदका पुरवणे खातीर स्वतंत्र खाते करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल बुधवारा पर्वरे आयोजित केल्ल्या एका कार्यावळींत दिली। हाचे फुडें दर दिसा उण्यांत उणी 4 वरां गोंयच्या लोकांक उदका पुरवण करपाची जापसालदारकी ह्या खात्या कडेन आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। आता आम्ही साल्वादोर जमून त्या पंचायतीन उदकाच्या टाकीचे इनॉग्रेशन केले। हांगा 2 उदकाच्या टाकीचे इनॉग्रेशन केले। मग खबर आहा फाटले 7 दीस उत्तर गोंयच्या विशेष करून बार्देस तालुक्यातल्या लोकांक उदकाचे थोडेशे हाल सोंसचे पडले। पण हांवें आत्ताच डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे आम्ही डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर हे नवीन डिपार्टमेंट डिक्लेअर करता जेणे करून ते उदकाचेरूच फोकस करतले। फुडल्या 25 वर्सांक गोंय उदकाच्या बाबतीत पूर्ण स्वयंपूर्ण करपाक जाय। आमकां आतां इट इज अ हाय टायम आमी तिराळीचेर डिपेंड सुदोरीत रावूंक शकना। आमी आमच्यो उदकाच्यो सोर्सीस सगळ्यो डेव्हलप करच्यो पडटल्यो। आमचें उदक आमकां ओन जनरेट करचें पडटलें। ताच्या खातीर सगळे रिजर्वायर आसतले बाकीचे सगळे म्हणजे आमी 2 चेक डॅम आतां म्हणजे तुमच्याच खातीर खरोट चेक डॅम आमी साळात न्हंयचेर व्हडलो घालता म्हणजे ताची कॉस्ट इज एप्रॉक्सिमेटली 300 crores। तेवटेन आमी गांजा म्हणजे फोंड्याक उजगांव तेकोन आमी थंयसर एक व्हडलो चेक डॅम घातला। गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची 38वी बसका मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला काल जाली। ह्या बसकेक उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो, आयडीसीचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे, आयपीबीचे हेर वांगडी आणि अधिकारी हजर आशिल्ले। ह्या बसकेन मंडळान 733 कोटी रुपया गुंतवणुकीचे 9 प्रकल्प मंजूर केल्यात। या प्रकल्पान 2319 जाणांक रोजगार मेळटले अशी माहिती बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली। या नोकऱ्यांमदी गोंयकारांक प्राधान्य सांगले। राज्यांतले वाडटे रस्ते अपघात आडावपा खातीर पुलिसांच्या येरादारी विभागान 13 ते 16 फेब्रुवारी मजगती खासा मोहीम आंखल्या। वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर सुरक्षा नेमांची खर अंमलबजावणी करप हे खातीर जाग्या जाग्यांचेर येरादारी पुलीस तैनात करतले। या काळात नेमांचे उल्लंघन करपी वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय जातली। या मोहिमे खाला वाहन चालक परवानो, अल्पवयीन वाहन चालक, हेल्मेटाची सक्ती, सीट बेल्ट सक्ती, अतिरिक्त प्रवासी, सोरो पिवन वाहन चलोवपी, मोबायलाचो वापर करपी, अधिक वेगान वाहन चलोवपी, मॉडिफाईड वाहनां चलोवपी ह्या सारक्या गजालींचो आस्पाव आसा। गोंयांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक प्रतिश्ठेचो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार फावो जाला। केंद्र सरकाराच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत NSCI म्हळ्यार राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळान हो पुरस्कार घोषित केला। भांगराची तस्वीर आणि प्रमाणपत्र अशें पुरस्काराचे स्वरूप आसा। ह्या पुरस्काराक लागून विमानतळाची सुरक्षा राखप अदीक आणि हो पुरस्कार आमकां सदांच प्रेरणादायी आसतलो अशें GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे CEO RV शेषन हांणी म्हळां। 144 प्रयागराजान सुरू आशिल्ल्या पवित्र महाकुंभ मेळ्यान संवसारभरांतल्या भाविकांनी उपाट प्रतिसाद दिला। आता मेरेन ह्या महामेळ्यान सुमार 50,000 भाविकांनी भेट दिवन पवित्र स्थानाचो लाभ घेतलो। वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लेगीत उत्तर प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री अखिलेश यादव हांणी लेगीत प्रयागराजान भेट दिवन हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली। महाकुंभ इस समय धरती पर और 144 साल बाद सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है और भारत सरकार ने महाकुंभ के लिए कोई पैसा नहीं दिया। मजगती गोंय सरकाराच्या मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा हे येवजणे खाला आयज दुसरी रेल्वे प्रयागराजात रवाना जाली।
उत्तर गोंय परिशद वांगडी गिरीश उसकेकार सरकारच्या वतीने जे आयोजित केले आहे आमची प्रयागराज कुंभस्थान या आजची दुसरी ट्रेन आहे। जवळजवळ 1300 लोक आम्ही आज प्रयागराजला कुंभस्थानमध्ये जाणार आहे आणि आम्ही तिकडे आपले 15 तारखेला पोहोचणार आहे आणि कुंभस्थान झाल्यानंतर आम्ही 18 तारखेला परत येणार आहे। आम्ही सगळे आमचे मुख्यमंत्री गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमचे अध्यक्ष दामोदर नाईक सगळे आमचे पदाधिकारी यांना आम्ही धन्यवाद म्हणतो कारण आमची सगळी ट्रिप सगळे आम्ही आज जाणार आहे। बाणेदार आणि धारदार आवाजान हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि मराठी नाट्य संगीत समृद्ध करपी नामनेचे शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर हांका काल मुंबईत मरण आयले। तांची पिराय 80 वर्सां आशिल्ली। मूळ गोंयकार आशिल्ल्या पंडित प्रभाकर कारेकर हांणी शास्त्रीय आणि नाट्य संगीतान आपली स्वतंत्र वळख निर्माण केल्ली। तानसेन सन्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आणि गोमंतक विभूषण पुरस्कार सयत हेर पुरस्कारांनी तांचो भोवमान केल्लो। तांच्या मरणाचेर समाजातल्या सगळ्या मानेस्तांनी दुःख उक्तायला। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत समाज माध्यमां वरवीं सर्गेस्त प्रभाकर कारेकर हांकां आर्गां ओंपल्या। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी लेगीत सर्गेस्त कारेकरांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायला। फाल्यां 14 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 10 वरांचेर पणजी पाटो हांगच्या संस्कृती भवनांत कला आणि संस्कृती खात्यान शोकसभेचें आयोजन केलां। रशिया आणि युक्रेनांतलो संघर्ष सोंपचो हे खातीर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी एक पावल फुडें उखलून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांच्या वांगडा दूरध्वनीचेर चर्चा केली। या दोनूय राष्ट्रांतलो वाद सोंपून शांतताय जावची अशी सुचोवणी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी दोनूय राष्ट्र मुखेल्यांक केल्या। ट्रम्प हांणी स्वताच ही माहिती समाज माध्यमांवेल्यान दिल्या। तांच्या सुचोवणे वेल्यान पुतीन हांणी ह्या दिकेन पावलां उखलून वाटाघाटी करपाचें मान्य केलां। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रतिदिन प्रातः 6 बजे। परीक्षा पे चर्चा या कार्यावळीन आयच्या भागान तंत्रविज्ञान आणि AI म्हळ्यार कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचेर टेक्निकल गुरू अशी वळख आशिल्ल्या गौरव चौधरी आणि आर्थिक मळावेल्या तज्ञ राधिका गुप्ता हांणी विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो। तंत्रज्ञानान आपली जीण सुखकर आणि सोपी केली असली तरी तांच्या वापराचेर मर्यादा आसूंक जाय अशें मत गौरव चौधरी हांणी उक्तायलें। जाल्यार तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ह्यो दोनूय गजाली आपल्या जिविताक आवश्यक आसा, मात ताचो योग्य वापर करपाची तांक दर एका कडेन आसूंक जाय अशें मत राधिका गुप्ता हांणी उक्तायलें। कांय विद्यार्थ्यांनी तांकां विचारिल्ल्या प्रश्नांक दोनूय तज्ञांनी जाप दिली। तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे हमारी स्किल सेट में एक कमी हमको देखने को मिले, हमारी मेमोरी तो कम नहीं हुई है, बिल्कुल दिमाग की पावर तो उतनी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं इतना। दूसरी मुझे लगता है कि अब AI वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। AI की मैं मदद लूंगा, AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, रियलिटी में जीने के लिए थोड़ा टेक को साइड रखना चाहिए। हमारे स्किल्स ना अगर टेक ओवर कर ले, वो हमारा मास्टर बन जाए। मैं टेक को अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, उसको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती। आयज संवसार एक रेडिओ दीस। रेडिओच्या महत्वाची लोकांमध्ये जागृताय निर्माण करपा खातीर आणि रेडिओ वरवीं माहिती मेळपाक मजत जावची हे खातीर दर वर्सा 13 फेब्रुवारीचो दीस संवसारीक रेडिओ दीस म्हणून मनयतात। रेडिओ आणि हवामान बदल ही अंदूच्या रेडिओ दिसाची मुखेल संकल्पना आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी त्या निमतान लोकांक परबी भेटयल्या।
रेडिओ संबंधित सगळ्या घटकांक तांणी परबी दिल्या। रेडिओ म्हळ्यार संवादाचे कायम आणि बहुमुखी अशेच सहज उपलब्ध जावपी माध्यम आसा अशें युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझोले हांणी म्हळां। सध्या वेगान बदलपी हवामान आणि ताचे परिणाम हांच्या वांगडा जुळोवन घेवपा खातीर रेडिओन काम करचे अशें प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी म्हळां। भारताची समृद्ध संस्कृती आणि परंपराची वाहक आशिल्ल्या आकाशवाणीत वैज्ञानिक उदरगतीक लेगीत महत्वाची भूमिका निभायल्या अशें प्रसार भारतीचे सीईओ गौरव द्विवेदी हांणी म्हळां। भारतान सौर क्रांतीक प्रोत्साहन दिवपी पीएम सूर्यघर येवजणेक आयज 1 वर्स पुराय जालां। घराक फुकट सौर उर्जा उपलब्ध करून दिवपी ह्या येवजणेची आयज वर्सपूर्ती जाता। फाटल्या वर्सा ह्याच दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवजण सुरू केल्ली। घराच्या छपराचे सौर संच बसोवपाची सुविधा उपलब्ध करून विनामूल्य वीज दिवपाची मोख हे येवजणेची आसा। जानेवारी म्हयन्या मेरेन हे येवजणेचो सुमार 8.5 लाख कुटुंबांनी लाभ घेतला। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन नवीन माळेंतली 50 रुपयाची नवी नोट जारी करपाची घोषणा केल्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या चित्रा सयत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांची सय आशिल्ली ही नवीन चलनी नोट आसतली। ह्या पयलीं जारी केल्ले सगळ्या 50 रुपयांच्यो नोटो लेगीत वेव्हारांत कायदेशीर चलन म्हणून तश्योच उरतल्यो अशें रिझर्व्ह बँकेन स्पश्ट केलां। भारतीय नागरी लेखा सेवा, भारतीय टपाल सेवा, भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा ह्या खात्याच्या प्रोबेशनरी अधिकाऱ्यांच्या एका गटान नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांकां मार्गदर्शन करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उपाची बरी संद तुमकां मेळ्ळ्या, तुमचो लोकांकडेन थेटपणान संबंद येतलो ते मतीन धरून अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीन काम करचे आनी देशाच्या उदरगतीन वांटो घेवचो अशी सदिच्छा उक्तायली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.0 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.3 इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। यशस्वीपणान फ्रांस भेट सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावले वॉशिंग्टनात। भारतीय समुदायान दिल्लो उर्बेभरीत येवकार। लोकसभा आणि राज्यसभेन वक्फ दुरुस्ती मंडळावेलो संसदीय अहवाल जालो सादर। विरोधी वांगड्यांनी केलो सभात्याग। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयकर विधेयक 2025 केले लोकसभेन सादर। खंयच्याच खात्याची तरतूद करूंक ना केले स्पश्टीकरण। केंद्रीय अदमास पत्रकाक लागून गोंयचे नुस्तेमाल ल्हान उद्देजक, शेतकार आणि पर्यटनात निंबून आशिल्ले वेवसायीक हांकां जातलो लाभ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी पत्रकार परिशदेंत उक्तायलां मत। गोंय सरकारान भौशीक बांदकाम खात्याचे विभाजन करून खासा उदका पुरवण खातें निर्माण करपाचो घेतला निर्णय। मुखेलमंत्र्यांनी केली घोषणा। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। लोन प्रोसेसिंग में